काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष राहुल गांधीक अध्यक्ष करपाचें लागीं फायनल जाला। मात घटने प्रमाण लोकशाही पद्दतीन वेंचणूक घेवपाचें काँग्रेसीचे बसकेंत थारलां। अध्यक्षाचे वेंचणुके खातीर पक्षान संघटनात्मक वेंचणूक कार्यावळ जाहीर केली। प्रक्रिया 1 डिसेंबर ते 19 डिसेंबर मजगतीं चलतली। दुसरे वटेन प्रदेश काँग्रेसीन रिव्हर नॅशनलायझेशना वेल्यान मुख्यमंत्री पर्रीकारा कडेन जाप मागल्या। नवी दिल्लीत काँग्रेसीचे कार्यसमितीची बसका दिल्ली पक्षाची मुखेली सोनिया गांधीचे अध्यक्षतेखाला जाली। सुत्रां सांगता त्या प्रमाण उपाध्यक्ष राहुल गांधीक अध्यक्ष करपाचो प्लान फायनल। 1 डिसेंबर ते 4 डिसेंबर मजगती अध्यक्षपदा खातीर उमेदवारी अर्ज घालूंक मेळटले। 11 डिसेंबर मेरेन उमेदवारांचे लिस्ट फायनल आणि 19 डिसेंबर मेरेन नव्या अध्यक्षाची घोषणा। श्रीमती सोनिया गांधी ने विशेष तौर से ये भी उल्लेख किया कि अब कांग्रेस पार्टी इन संगठनात्मक चुनाव के बाद शायद देश और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभरी है। पूरे देश और प्रांतों में कांग्रेस का झंडा विषम परिस्थितियों में बुलंद रखते हैं, उनका धन्यवाद भी किया। प्रदेश काँग्रेस सध्या न्हयांचे राष्ट्रीयकरणाचो विशय तापयता। त्रिपक्षीय कबलातीत नॅशनलायझेशन शब्द नासलो तरी तातून बरयला ताचो अर्थ तोच जाता। ताचो अर्थ दुसरो जाता जाल्यार मुख्यमंत्र्यान खंय तो स्पष्ट करचो। Words are not used that way. It's very ignorant. I'm sorry to say. Only if it is word used nationalization, then only it means nationalization. You have to read the text of the law and to know what it is. I have read the relevant provisions of Inland Waterways Act 2016 and the 85 Act. You imagine your rivers have gone to the command of central government. If it has gone to central government, government will not be able to put even a brick on the banks and will not be able to do anything in the rivers, 6 rivers, without the nod from central government. Whatever Gadkari may say, whenever such issues and people approach him, no, state government will have power. If you read this law, where is the state government? There is no doubt that this is nationalization. If not nationalization, Mr. Parrikar should tell us what is nationalization. लोकसभा आणि विधानसभेत बायलांक 33% आरक्षण दिवचे म्हूण प्रदेश महिला काँग्रेसीन मुख्यमंत्री पर्रीकाराक निवेदन दिला। काँग्रेस महिलाज आर डिमांडिंग 33% रिजर्वेशन लोकसभात आणि असेंब्लीत जावपा जाय म्हणून आम्ही हे पत्र मेमोरंडम आयज बाब पर्रीकाराक दिले आणि चीफ मिनिस्टराक सांगले की यू आर द क्लोजेस्ट टू नरेंद्र मोदी, द प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो आमचे एक काम कर म्हणून की हे मेमोरंडम जे आसा ती मातशी एक कॉपी ताका धाड म्हणून की बेगीन जातले म्हणून आमची कामां। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंयचे उत्सवी रंगभूमीक उर्बा दिवंक कला संस्कृती खात्यान उत्सवी रंगमाची उन्नती स्कीम लॉन्च केल्या। मंत्री गोविंद गावडेन स्किमीची मिडिया मुखार घोषणा केली। ह्या स्किमीत गद्य नाटकांक पात्र संस्थांक 20,000 रुपया वा 50% खर्च आणि संगीत नाटकांक 30,000 रुपया वा 50% खर्च दिवपाची तरतूद आसा। उत्सवी रंगभूमी ही योजना आज लोकां खातीर उगडी जाल्ली आसा। ह्या उत्सवी रंगभूमीच्या फाटल्यान एकमेव उद्देश आशिल्लो जो ग्रामीण भागांची पारंपारीक पद्धतीन किंवा जे सणाद्वारे किंवा महोत्सवाचे द्वारे किंवा उत्सवाचे द्वारे जी नाटकां आमी सादर करताले ती नाटकां सादर करपाक आज खुबशे गांवखेडे वाठार किंवा ग्रामीण भागांतले जे संस्था ज्यो आसात त्यो मुखार येनात। ताजे फाटल्यान कारणां घडये खूब आसपाक शकतली, तातूंतले आर्थीक परिस्थिती एखादी चड आसपाक शकतली। भुरगे जे येतले त्या भुरग्यां खातीर आमी तांकां इन कायंड कॅश दिवपाना, इन कायंड तांकां बुक्स किंवा बाकीचे सगळे जर कितें जर दिवपाक जाय किंवा आमकां टॅलंट ह्या नाट्य माध्यमांतल्यान मेळटली। आमची ह्या प्रत्येक एक रिप्रेझेंटेटीव किंवा जी आमची समिती जी आसतली ती समिती ह्या नाटकाचें निरीक्षण करतली आणि तातूंतल्यान आमचे वेगवेगळे इन्स्टिट्यूशन्स जे आसात ते इन्स्टिट्यूशनांतल्यान आमी नाटकां मुखार व्हरपाचे भायरूय व्हरपाक थारायल्ले आसात।
महोत्सवान वेगळे आमी भाग घेवपाक शकतले. जर आमकां बरे जर फायन जर कलाकार जर मेळ्ळे जाल्यार डेफिनेटली दे वील गेट अ स्टेज आनी तांचें जें कॅरियर जें आसा तें कॅरियर घडोवपा खातीर ही उत्सवी रंगभूमी ही अशी एक योजना आसा ही खूब अत्यंत म्हत्वाची आसा आनी म्हणूनच ही उत्सवी रंगभूमी आमी आज मुखार हाडिल्ली आसा. जे संस्थाक 25 वर्सां आज ती नाटक करीत आयिल्ले आसात अशे संस्थेक ते आमी नाटकां दितले. कारण कित्याक सांग कोणी फटोवपाची कांय गरज ना. अंडर 1816 प्रमाणे थोड्या जाणांनी आतां रजिस्ट्रेशन केलां आसतलें, पूण प्रत्येक आमचे जे कल्चरल ऑर्गनायझर आसात किंवा बाकीचे पंचायत मेंबर आसात किंवा कमिटी जी आसतली ती कमिटी थंय सोदून काडटली की बाबा ही जी उत्सवी रंगभूमीच्यान जे आमी नाटक दितले ते नाटक कित वर्सां पयलू करताले हे सगळे तरेचे आमी हें करतले आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ही इम्प्लिमेंटेशन जातलें. घेऊ एक ब्रेक.